म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आविसबूर 18 वळ 1 ते 8. सदांच मागणे करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. एका नगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत ना म्हूण मनशाची भिडाय नासली. आनी त्या नगरांत कोण एक विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकल्लें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची भिडा हांव धरिना करो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव कातली. सोम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणिकायेन कान दिवचो ना आनी ताचो न्याय करून तांकां निवारचो ना? होय, हांव तुमकां सांगतां, तो तांकां बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावाट मेळटलो काय? देवाचें उतर हे देवाचो व्हड उपकार.